शेत आसा आनी आमी खूब पयलींच्यान हांगासर शेती करतात. आनी पयलीं काय आसलें की आमी ट्रेडिशनल मेथड्स लायक ते पाडे बीन घेवन आमी हांगासरल्यान वयताले आनी हांगा आमची शेती करताले. मागीर आमी कितें केलें की ट्रॅक्टर हाडपाचो प्रयत्न केलो. तो आमी आमचे हांगाचे शेजारचें शेत आसा आमी थंयच्यान ट्रॅक्टर हाडटाले आनी हांगा शेती करताले. पण आतां मेन विशय कितें जाला, आमकां ते शेजार शेत ऑब्जेक्शन हाडटात की आमच्या शेतांतल्यान तुमी ट्रॅक्टर कसो व्हरतात. सो आमी आतां आमचे जी वाड आसा आमी ठरयलें की आमी हांगांतल्यान व्हरतले. बट मेन मुद्दो कितें आसा की हो जो फुटपाथ तुमी पळयतात हो मातसो उंच आसा. तुमी थंयसर पळयतात तो लेवलीक आसा. हांगांतल्यान ट्रॅक्टर ह्यो पॉसिबल जायना. अशी खूब वर्सांच्यान हांगासर हो एंट्रन्स आसा, प्रत्येक कडेन एंट्रन्स आसा. थंयसर हो फुटपाथ लेवलीचेर आसा. पण हांगासरूच उंच आसल्या कारणान आमकां हांगासर ट्रॅक्टर हाडपाक मेळना. सो हो मेन विशय आसा. सो जे गोंयचे सरकार एग्रीकल्चर प्रमोट करतात तशें आमचे ह्या माध्यमांतल्यान तेंचे कडेन विनवणी आसा की हांगा मातशे आमचो विशय सॉल्व करचो आनी हांगा जो फुटपाथ आसा तो मातसो लेवलाक करचो सो दॅट आमी हांगासर फ्रिली शेती करपाक शकतले. हांगा ट्रॅक्टर आमकां गाडी व्हरोंक मेळना. हो ऊस हांगा उदपाची आहा पळय ते उंच आहा. बाकीच्या एका सगळ्या शेतकाऱ्यांक हेच्या उदपाथ सारकी लेवलाचेर आहा तेजी वाट दवरली. हांगाच मातशें म्हणून आमकां ऊस आमकां मशीन व्हरोंक मेळना. म्हणून आमचे हांगा चड जाण आमी शेतकार आहा पळय तेंची धांदल जाता आमची शेतकी. म्हणून आमकां सरकारान मातशें आमकां आमचो प्रॉब्लेम हो सारको सॉल्व करपाक.